Since 1966. Patronize this magazine. Subscribe, advertise and support. नोवेनाच्या नव्या दिसा आमी पवित्र साक्रामेंताचे नियाल कोता. परम संस्कारांतल्यान पसोन घेवन मानेवंत आग्नेल विस्वासान आपले काम फलादीक करतालो. जेजू ख्रिस्त जिविताचो उंडो, आमचे पसण आनी जिवीत. तो आमचे आत्मीक जेवण जाता आनी आमच्या जिविताक बोल आनी गोटाय दिता. आनी आमचे मुखार येतोल्या जिविताच्या आव्हानांक आनी अडचण्यांक फुडो करूंक मानेवंत आग्नेलाक भोव पवित्र साक्रामेंताची व्हड भोक्ती आसली. पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजू वांगडा रावूंक आनी ताचे आयकूंक हाचे परस व्हडलो संतोश ताका नाका आसलो. बरयल्लें आसा, मानेवंत आग्नेल कुमटा आसलो तेन्ना पवित्र साक्रामेंता मुखार वरांची वरां सारतालो आनी ताचे बरोबर आसतालो तो मनीस जेमतालो. मानेवंत आग्नेल आपल्या देवीक गुरू मुखार आपले जागरण सोंपय पर्यंत तो मनीस जेमतालो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इंतेसावा लग्ना दिसा देवाचे बेसांव मागता गॉडविन आनी डालिंडा मार्सेला. दिनवास्ता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता कार्लूस आनी तेरेजा रिबेलो, ओल्ड गोवा. आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाचो मुखेल यादनीक पोंडा कार्मी कॉपेलांतलो पाद्री टोनी डिसोजा, एपिस्कोपल विकर ऑफ द रिलिजियस हांकां आमचे उनोनीत आमंत्रण. तुमचे इंतेसावां आमी मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन देवा मुखार दवरता. सगळीं आमी उबी रावया. भुरग्या भोक्तीन सोगल्या गायोन करून येता, विस्वास करून येता, बापा मुखार येता. आत्म्यान स्वतान बापा बसूंक येता तुका, आत्म्यान स्वतान बापा बसूंक येता तुका. जेजूक मोदें दवरून, जेजूक मुखार घालून, जेजूक चिंतून रावून बापा मुखार येता. आत्म्यान स्वतान बापा बसूंक येता तुका, आत्म्यान स्वतान बापा बसूंक येता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे
आमच्या समोर येशू ख्रिस्ताची कृपा देवात समोर आणि पळत मातसो एकूण तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, ह्या पवित्र मिसाचे भेटेक तुमकां येवकार. आयज आमी नोवेनाचो नवो दीस समारंभताव. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल परम संस्कारांतल्यान पोसोन घेवन भावार्थ्यांची फलादीकपणांनी सेवा करतालो. आमी यात्रिकारां कशी ह्या संवसाराची वाट तारताव. जिविताचे हुंड्याची जेजू क्रिस्ताचे हाजीरपणाची खात्री घेवन आमी सोदताव. तो जेजू आमची गोठाय आनी जिवीत. आमी संवसारांत जियेतना सूख दूख तशें संतोश अनुभवताव तेन्ना तो जेजू आमचें आत्मीक जेवण आनी आमची गोठाय जावंक ताचेरूच आमी थारूंक जाय. ताचे वरवीं सगळ्या आमचे आव्हानाचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. तो आयज ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान परम संस्काराची पोरजां जावंक आमकां जोन एकल्या कृपा मागुया. बाबणीनो, परम संवसाराची पोरसां जावंक गरज आमकां सगळ्यान पयले खातीर आमची काळजांनी मनां उक्ती धरूंक. आज जेजू आमकां कितें सांगता ताचेर आमचो लक्ष घालूंक. आयज संवसारांत आमी गरिबांचो दीस दुर्बलांचो दीस मनयता. आज तांचोय आमी हे मिसाच्या भेटेन उगडास करुया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमची चुकी आमी ओळखून घेवया. सगळीं बारबर म्हणून हांव पातकी सरपळदार देवाक आनी तुमकां बा भयणीनो सगळीं हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदार्थी आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kaklut kor, Somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somia kaklut kor, Somia kaklut kor. Moima deva usorgi ani shantintacha islam sonsari sorvespora deva sorgi charaya sorpodvedar deva deva baba ami tuka namaskar kortam ami tuka din vastam तुझ्या दोरवय वोवा पासोत आमी तुका वाकांता. मोहिमा देवा मुसोर्गी आनी शांती ताच्या इस्लाम संसारी सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसारा
बापाचे बाप काटाय आमची काकलूत काकूर कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा तूं स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती देवा बाप्पाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा तूं स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा तू सगळ्या देणाचो रोसणार आनी दोनी जे असल्या दुनियाची सेवा करची म्हटल्यार आमचे पूर्ण आनी सारसोट सूख देखून तुज्या भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळो सो कर आमी मागता आमच्या सुमेश पुता जेस क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पण चीकपणान जियेत आनी रासोट चलयताय सासणाच्या सासणा Amen. मुन्नेच्या पुस्तका वेले वाचप एक सगुणी ओस्तोरी कोणाक मेळत मोठ्या परस व्हडतें तिचें मोल तिच्या पोतीचें काळीस तिचेर विस्वास दवरता तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो सगळ्या तिच्या जिवितान ताका लुस्कोण न्हय पूण अदावटी हाडटा लव आनी सूट ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी गरिबांक ती आपल्या हात उकोडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता सोबिताय फोटकेरी आनी सुरोपाय पोलकी सर्वेस्पराची भोक्ती करता ते ओस्तरेक वाकाणी फावो तिच्या हाताचे फळांनी ती कांय वांटो दियात आनी शाराच्या दारवंट्याशी तिच्यो कन्यो तिची वाकाणी करूंक दिवं देवाचें उतरें देवाचे वडुपकार आमचो जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती खरेंच बागी सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदांच ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी तुज्या हाताच्या कोश्टाचें तुका खावंक मेळटलें तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफळ दाकाचे वेली पोरी फुलतली तुजी गोरकान जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवटी जेवणाक बसतली भुरगीं तुजीं जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनार तावन सर्वेस्पर तुजे आशिर्वाद घालूंक सुकेस जाल्या जेरुसल्यात तुज्या नात्रां पोंटरांक पळोवंक तुका फावो जावं जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी भाग्यवंत पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिठी वेलें वाचप भावा भयणीनो खंयच्या काळार आनी घडये हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोमयाचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणत स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बालंतीचे वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावून आसलोलें निसणटण तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना
तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काडूंक नात. भावा भयणींनो, तुमी सगलीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं. आमी रातची आनी काळोखाची न्हय, म्हणटोच येरां भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय, पूण जागृत रावया आनी कान पिवण तोडें करुया. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. Zui sorvesporak, zui sorvesporak, zui sorvesporak, zui zui. Zui sorvesporak, zui sorvesporak, zui sorvesporak, zui zui. Upordonia amci kalza, घेऊन तुझ्या पोटाची उतरा. उगोड दोन्या आमची काळजा घेऊन तुझ्या पोटाची उतरा. Zoi sorvesporak, zoi sorvesporak, zoi sorvesporak, zoi zoi. Zoi sorvesporak, zoi sorvesporak, zoi sorvesporak, zoi zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे परी सर्गीचें राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आप आपले हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले ताणें रोखडोच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन खणली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पोरून लिपयलो. जायतो काळ बोलांदल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी कात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी कात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पाती येतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलोले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी कात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी कात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पाती येतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलोलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें वोपूंक नाय थंय तूं लवताय आनी लवंक नाय थंयचें तूं पुंजायताय. देखून भियोवन हांव गेलो आनी तुजो तालेंत धोरणींत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे.
पूण दोनयान परती पाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आडश्या चाकरा, हांवें वोपूंक ना तुवें हांव लुंवता आनी लुवूंक ना तुंचें हांव पुंजायता म्हूण तूं तर जाणा आसलोय. म्हणटच म्हजो दुडू तुवें सावकारां खोडे दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतोच हांव म्हजें तें त्या भायर कोलांतर हांव घेतलो आसलो. म्हणटच ताचे लागचो तो 1 तालंत काडून घेयात आनी 10 तालंत आसात ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक दितले आनी ताची भोर जातली, पूण नासलोल्यांचें आसाय तेंच काडटले. कित्याकूच उपकारो नासलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर काडुकांत उडयात. थंय सगलीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बा भणीनो, एका शेतकामत्या विशयी अशें सांगलेलें आसा. तो एके स्वातेर कामाक वेतलो आनी जे स्वातेल्यान जी वाट आसली ते वाटेर एक इग्रोज आसली आनी हो शेत कामती वेतणान सदांच ते वाटेल्यान इगोजेन भितर सोदतालो. ताचे आंगाचे आसले म्हटल्यार एक शेत कामतीचे आनी सदांच भितर वयतालो म्हटल्यार पादेकाराक कसलो तरी ताचो दुबाव आसलो. वो कितें तरी करूंक येता, कितें तरी चोरूंक येता जायत आनी ह्या पासो तो चोत्रेन रावन सदांच ताचेर नदर मारतालो. आनी ताचेर नदर मारले उपरांत ताका कितें मेळटा, वो येता, बसता, सातचें साक्रमेंताक पळयता, कितें तरी बडबडटा आनी मागीर वेता. तर एक दीस पादेकारान ताका विचारलें, तूं हांगा येवन कितें कोत्ताय? एक पावट सारकें तुजें तोंड बंद, एक पावट मातशें उकतें, आनी कितें कोत्ताय तूं, कितें कोत्ताय? ताणें सांगलें, हांव ताका पळयता आनी तो म्हाका पळयता. हांव ताचे लागीं उलयता आनी तो म्हाका जाप दिता. ही ताची उतरां आयकून पादेकार सारको अजाप जालो. जो ताच्या मनान दुबाव आसलो हो ताचो दुबाव पयस जालो. वय बा भणीनो, आमचें क्रिस्ती जिवीत म्हटल्यार असलेंच जिवीत जावंक जाय. आज जरी तर आमी मानवून पाद आज्ञालाचेर आमी नदर मारल्यार ताचें जिवीत म्हटल्यार सदांच जेजूक चिटकून रावपाचें. आनी कसो म्हूण तो ताका चिटकून रावतलो? सदांच जाता ते भाशेन सातिस्मा साक्रमेंत मुखार तो वचून बसतालो. साकीचो सांगतालो, तो रातचो लागून भितर सोदतालो आनी एक पावट एक भुरग्याकूय घेवन वेतालो आनी हो भुरगो थंय आसून बसून न्हीद काडटालो, पूण मानवून पाद आज्ञार सदांच भासभास करतालो. जे भाशेन आमकां शुभ वर्तमानाच्या जुवाच्या शुभ वर्तमानांत 15-20 वरांत 5 व्हडलें कितें मेळटा, ताका आमी जरी तर शिटकून रावना जायत जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. दाखवेळ फाते चिटकून रावना जायत जाल्यार कांय जायना. तशेंच आमचें जिवीत जरी तर आमी देवाक चिटकून रावंक जायना जायत जाल्यार आमच्यान फळां दिवंक जायना. आनी ह्या पासत पाद आज्ञालाच्या जिविताची फळां आमकां सगळीं दिसून येता. आनी ह्या फळां पासत आमी हे स्वतेर एकठांय जाता. ह्याच पासत आमचे पासत विनंती कर म्हूण, कित्याक आमी मागता घोडेक देव आमची मागणी आयकूंक जायत अशें आमकां दिसता.
पूण पाद आग्नेल आमची मागणी ताच्या पांया फुडें घालता. आनी ह्या पासत गरज भाव भयणीनो मान्यून पाद आग्नेल्या भाशेन सदांच सातिस्मा साक्रामेंत फुडें बसोंक. आमचो पाप साहेब लेगून दर दिसाक 1 वर सातिस्मा साक्रामेंत मुखार बसता. सांजचे 7 ते 8 चुकय नासतना तो सदांच साक्रामेंत मुखार बसता. वय भाव भयणीनो, आमकां ती घोटाय मेळोंक, ताचे येवजणे प्रमाणे जिवंक, फुडलीं पावलां मारूंक ताची गरज. आनी ह्या पासून आयचो दीस भाव भयणीनो किरीतपणी आमी लौकिकूच भेटयला लेटी दीस म्हणून. आमच्या परिशुद्धाची यात्रा अजूनही चालू आसा. 2 वर्सां जाली आमी ही यात्रा करीत आसा. तांतले 2 गूण म्हटल्यार एकचारान जिवंक आनी सौभाग्यपणांत जिवंक. एकचारांत आमी कशें जियो येता. आमी खबर पावटी अशी चिंता इग्रोज म्हणटा फकत पाद्री माद्री आनी मोतू अशी म्हूण. पूण आमी परिशोधीक यात्रा सुरू केला तेन्ना आमच्या मदीं आमी भासभास केला. आमी बसल्या आनी जायते भासभास केला कशें म्हूण आमी एकचारान जिवून आमचे पवित्र सभेची कार्य फुडें व्हरूंक फाव. आनी ह्या पासत जी कॉन्टिनेंटल स्टेज आमी केला 30व्या नंबरांत आमी अशें आयकता लौकिकाक व्हडलो भाग आमी दिवंक फाव ह्या पवित्र सभेच्या यात्रांत. आनी ह्याच पासून भाव भयणीनो एक पावटी उतरां म्हटल्यार फकत उतरां जाता. आमच्या पाप साहेबाक नाका ही उतरां, पूण खरेपणी आमच्या कोण्यांनी आमी जियोलेली. आनी ह्या पासत आमचो उलो आसा तुमी आज फुडें सरोंक जाय. ह्या दिसांनी आमी आमची गवळीक सभा पॅरिश पास्टर कावन्सिलाचेर थोडे इलेक्शन चालू आसा आनी थोड्यांक आमी विचून काडटा. बारीकसाणेन आमी नोदर मारीत जाल्यार कितें घडटा आयज. आमी लौकीक म्हणटा एक पावट आमी फाटीं सरता. आयजचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता देवान आमकां सगळें बरें दिलेलें आसा, जोण एकल्याक देणें दिलेलें आसा आनी कशें म्हूण आपणाक घडटा ते प्रमाणे ताका देणें दिलेलें आसा. पूण आमी ह्या देण्याचो उपयोग करून फाटीं सरता. फुडारपण घेवंक आमी फाटीं सरता. आमच्या गवळीक सभान आमच्या PPCन आमी कोण बरी ना तांकां फुडें काडटा. कशें म्हणून आमचें सांगूं येता आमी एकचारान चलतले म्हूण. एकचार म्हटल्यार कम्युनियन. आनी हे स्वत्र आमी येवन पवित्र कोमयो घेता, होली कम्युनियन घेता. जेन्ना आमी हो कोमयो स्विकारता आमी पवित्रतायेन बसता. आनी गरज आमकां पवित्रतायेन बरोवन ही आमची पवित्र सभा फुडें व्हरूंक. आनी आज पासून भाव भयणीनो आयज आमच्या वातिकानाक लेगून पाप साहेब न्हूच पाद्री माद्री पूण लौकिकाक फुडें काडटा. तर भाव भयणीनो जे भाशेन आमच्या मान्यून पाद आग्नेलांत लौकिकांक फुडें काडले एके भाशेन आपल्या कार्यांत वा देवाच्या कार्यांत तांकां सहभागी केले तशेंच गरज आमकां ही सहभागीपणान जिवंक टू पार्टिसिपेट टुगेदर. दुसरे स्वातर भाव भयणीनो आज आमी गरिबांचो दीस पाळटा. आख्ख्या संवसारांत तो गरिबांचो दीस, दुबळ्यांचो दीस. आनी जो विशय पाप साहेबान आमकां विचून काडला तो हो तोबिताच्या पुस्तकांतलो 4व्या आविस्वरान 7व्या ओळेन दुबळ्या सवे तुमी पाठ करी नाकात. Don't turn your face away from the poor. बाबणीन जेन्ना आमी हे स्वातींतले वा खंयचेय स्वातीर आमी वेता
आमकां कोण एक भिकारी दिसत जाल्यार एक गरीब दिसत जाल्यार आमी कितें करता तो आमकां उलो मारता आमी दुसऱ्या स्वातेर आमचें तोंड करता आनी एक एक पावट आमी गुणगुणटा एक एक पावट आमी म्हणटा चल वच ज्या देवान आमकां रोसला त्याच देवान तांकांय रोसला आनी आमी सगळीं भाव भयण आमी सगळीं भुरगीं देवाची आनी ह्या पासत आमच्या संस्थेचो घडणार आशिष भाग्यवंत फ्रांसीस तो एक गिरेस्त कोराब्याचो आसलो कांयच उणें नासलें आनी जेन्ना कोडकार ताच्या फुड्यांत आसले तेंचें तोंड पळोवंक तो इटेतालो एक दीस तो गोड्यांत बसून पेता आसतना एक कोडकार दिश्टी पडलो जे भाशेन ताणें चिंतलोलें आपलें तोंड कुशीन करतलो ताणें अशें केलें पूण पवित्र आत्म्याच्या बोलान भरून तो गोड्यांतलो देंवलो आनी ह्या कोडकाराक ताणें वेंग मारलें आजकाल आमकां कोडकार चडशे दिश्टी पडना पूण तांचें तोंड पळयत जाल्यार ताचें आंग पळयत जाल्यार कात सारकी सुकलेली गाय भोंवलेले मास्क एक एक पावट भायर सोदता असलें तांचें मुखमण आसलें आनी आशिष सान फ्रांसिसान ताका वेंग मारली आनी पोतून गोड्यान बसून गेल्या उपरांत ताणें पोतून नोदर मारल्यार तो नाच जालो तो कोडकार जेजूचो रूपकार घेवन ते सुवातेर आसलो आनी ह्या पासत आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां कितें म्हणटा जोरी तर तुवें ताचे वेळेर तुजी नोदर काडलय तुजे पाट केली ताका तूं एके भाशेन जेजूची नोदर काडटाय आनी तूं जेजूक पाट कोत्ताय आनी ह्या पासत पाप साहेब म्हणटा तो फकत उतरांनी म्हणना आमी गरिबांक आदार दिवचो गरिबांक आमी बारबर घेवचे थोडे दीस फाटीं तो गरिबां बरोबर बसलो जेवणाक आनी तांचे बरोबर जेवणाक बसतना ताणें तांकां विचारलें तुमकां कितें जाय कसली गरज आसा तांचे मदल्यांत एकल्यान म्हटलें आमकां फकत एक वस्तूची गरज आसा आनी ती म्हटल्यार मोगाची आमकां गरज आसा आमचे स्वर्गेश मदर तेरेसा ते कितें आमकां म्हणटा ह्या संवसारांत सगळ्यान व्हडली पिडा म्हणटा ती न्हय कांकराची वा कोडकाराची वा टीबीची वा कसली पूण सगळ्यान व्हडली पिडा म्हटल्यार आमी आमच्या भाव भयणीक भायर रावता तांकां नाकारता तांचे सगळो हुस्को दाखयना ती गरीब आसा वा दुर्बळ आसा तांकां आमी अशीमार म्हूण सांगता आज तांकां कसली गरज तांकां गरज आमच्या मोगाची आमच्या बऱ्या उतराची वय भाव भयणीनो आज जेन्ना आमी हांगासर एकठांय जाल्यो सगळ्यान पयलें स्वातेर मागुया आमचें मन बदलूंक आनी हें मन बदलूंक म्हटल्यार पयले स्वातेर सातिस्मा साक्रामेंतार मुखार वचून बसूंक आमचे कान उक्ते धरूंक आनी आयकूंक तो आमकां कितें सांगता आनी इतलेंच आमी मागूंक फावो आमचें दारूण कालीस आमचे फातरचे कालीस मोव करूंक एकामेकाक वळखून घेवंक देवाचो उपकार एकामेका मदें आसा म्हूण ते वळखून घेवंक आनी जे भाशेन जेजू आमकां सगळ्यांक पावलो जे भाशेन मान्यवत पाद आज्ञा सगळ्यांक पावलो तशेंच एकामेकाक पावंक दिसान दीस आमी वावुरया सगळीं बरोबर आमच्या भारताची उच्चारणी करुया सगळीं बरोबर सतमानता देवाक स्वर्गपदवीदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो आकवार मारयेतान जल्मलो पोंस पिलाताक ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो जिवंत जालो
स्वर्गार सोडलो सूर पळयता देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयल्यांची आनी मेलेल्यांची मनसुबी करून घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचे सरकार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. बाब म्हणून आमचो सगीचो बाप म्हटल्यार मोगाळ बाप तो सदांच आमची मागणी आयकता सदांच आपले कान उक्ते दवरता भावतात आनी विश्वासांत आतां थोडी मागणी आमी ताच्या मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सोबेक आमच्या मागण्यांतल्यान बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी आज्ञेकांनी परम संस्काराची पवित्रताय सांबाळूंक आनी परम संस्काराक आमच्या क्रिस्ती जिविताची जोर आनी तेंगशी म्हूण समजून ह्या संस्काराक वरवीं आपले पोजेची ओत्मीक बूक मारूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूर कोर. आमच्या देशांत शांती आनी एकवट वसूंक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी एकचाराच्या मोनान आनी सामान्य बरेपण पळयोवन सगल्यांची उदरगत जावंक फावो ते निर्णय घेवंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूर कोर. पयलीं क्रिस्तांवां आपलें आसा तें सगलें बागाक वांट्टालीं. तांचे मोदें सामान्य मोन आसलें आनी तीं आपलेपण विसरून विस्वासपणी आपली जबाबदारी पाळटालीं. तर आमी परम संस्कारा वरवीं तेच प्रेरणा मेळोवंक आमी गोजेवंतांची अदीक करून दुबळ्यांची आनी निरेदारांची सेवा करूंक आमकां निर्मी म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूर कोर. मानेवंत आग्नेलान परम संस्कारांतल्यान जेजू कोणभोवून सुबां फळां उत्पन्न केलीं. तेच वरवीं आमी परम संस्कारांत हाजीर आसलेल्या सुम्या जेजूक वेंगोवंक स्फूर्ती मेळून आनी मानेवंत आग्नेलाच्या सांत करणाराचो प्रोसेस बेगीन शाती पावूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूर कोर. ओगेपणी आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या मदें दुयेंत असल्या बाब भयणी खातीर आमी मागुया. तशेंच दुर्बळांचो गरिबांचोय उगडास करुया तांचे पासून मागुया आनी जाता ते भाशेन तांकां आमचो आदार दिवया. भोवसुरीचे बाप ही आमच्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची दारूण कालसां फातराची कालसां मोव कोर ज्या वरवीं आमी आमच्या घरच्यो भाव भयणीक पावंक आमचें मन आनी कालसां आयती कोर. हेच क्रिस्तांव आमच्या सुमे वरवीं आमेन. तुकाच बापा सूर मोचे दिता तुका एकान्ये तुकाच वोगतां सूर मोचे तुजेच ते कोरकाशेले मोजे हात घे मोजे पाय घे स्वीकार कर
बापा सोर मोचे विता तुका एकान तुकाच भोगता सोर मोचे तुझेच ते कोरकाशेले बा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सतत मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक प्रार्थया. मोगळ बाप, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडोय आनी सासणेच्या सुखाक आमी पाव. मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सरस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदर आनी सासणेच्या देवा, सर आनी सोरताय जेसू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संवसार सोरो पर्यंत सोडूनचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्ट मोणाचो उगडास करून दवरलो. आपल्या धर्म वरवीं निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजू कोट नासल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. असो तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वांकणेची बोली. ह्या वर्त संस्कारांत तूं तुजे पोरचेक पोसताय आनी तिका पवित्र कोत्ताय. हे तरेन एकेच पवित्राच्या पृथ्वीच्या सगल्या मनशा कुळाक एकाच भारतांत तूं उसवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगांत एकठायताय. देखून आमी चे कृपेचो गोडसाण चाकून पुनर्जीवन जेजू सारकें जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरलां. आनी आतां सुरीच्या दुता सांगाती प्रितमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. जे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश म्हणून सुमेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिल्यान म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक करोराचें रगत. पातकाचे बसून मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज म्हणच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुण परगोटुया. तुझ्या उत्साहाने पुनः जीवनपणा भरपी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडची काज कसो समर्पिता. तुजे मुखार येवंक ताची सेवा करूंक आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार कसो तरी आमां मेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परचोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागयोन चुजे तिचो पोती बागयोन धर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. ताचें नांव पवित्र आसा आनी हें पवित्रपण पवित्र संस्कारा मुखार जोडून घेवंक तशेंच आमचो दिसपटो गिरास मागतना आमच्या दुबळ्यांचो गरिबांचो आमी उगडास करुया. आमच्या वरवीं तांकां तो फाव जातलो म्हूण आमी त्याच बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूं नाका वायटांतली आमकां सरस्परस वायटांतकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्त दी स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सुंदर कृष्णाच्या येण्याक आमी बरोवचे तोत्रेकता. तर आमकां दर काकतीन सोर पातली सुटय आनी सोर आकतांतली वाटाय. सुमे जेसू क्रिस्त तेंचे धर्म म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय ते पवित्र स्पेच्या भावाचे दीश काल आनी खुशीपण तुका शांती दी आनी तूं तुका एक वटान सांबाळ सचियत राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुमेची शांती सदाकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो जावं असो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी संवसाराचें पाप काडटा. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान तुमी सगळीं शुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
그런 것과 싸우신 지지. स्वर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे स्वर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे आगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोसपोळी बसूया दादोसपोळी आगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोसपोळी बसूया दादोसपोळी भुरग्या सोद बायलो दादले दोनीचा कोरलान व्हडले बरे वायट आसा तितले बरे वायट आसा तितले भुरग्या सोद बायलो दादले दोनीचा कोरलान व्हडले बरे वायट आसा तितले बरे वायट आसा तितले आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोसपोळी बसूया दादोसपोळी आगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोसपोळी बसूया दादोसपोळी सगले आमी थोड्यो घडयो आमचे दोळे धांपुया आमचे भितर आयिल्ल्या जेजूक आमी नमस्कार वंदन करुया ताणें आयच्या दिसाक ह्या दोंगरार हाडून आमकां आशिर्वादीत केल्यांत आनी हेर ताच्या सगळ्या देण्या पासत ताका आमी वाखाणुया उबी रावया
प्रितीच्या बाप, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला. हे संस्कार लोले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणीचे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बसूया. प्रितीच्या बाविन्यानो, मानेवत आग्नेला सवें तुमचो मोग आनी तुमची भक्ती पळोवन आमी संतोसता. तशेंच ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक, ह्या मिसांत वांटो घेवंक तुमचो खतखतो, तुमचो स्वभाव पळोवन आमकां उत्तेजन मेळटा. आनी आमचें एकूच मागणें की तुमकां सगळे तुमचे मागलेले उपकार फावोर मानेवत आग्नेला उदेशी मेळूंक आनी बेगीनूच हे मेळ्ळे उपरांत तुमच्या जिवितांत, तुमच्या फॅमिलींत मोग, संतोष, शांती येवंक परत म्हूण आमी मागता. आयच्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्या आमच्या मुखेल यादनिकाक पोंडा कार्मी कॉपेलांतलो पाद्री टोनी डिसूजा, एपिस्कोपल विकर ऑफ द रिलिजियस, हांकां आमचे काळजांतावन दिनवास. तुमकां मानेवंत आग्नेलान तुमच्या गवळीक वावरांत सदांच सुफळ आनी खुशाल दवरूंक आमी मागता. कांय कळोवण्यो पिडेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोर्जेंत आसा. एक नवी ऑडियो सीडी पाद्र आग्नेल आमच्या इश्टा उजवाडाक हाडल्या. बँड स्टँडांत ती विक्रेक आसा. आमच्या पिलारच्या संस्थेंत पाद्री जातल्यांक स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार बर्सस डेस्क ह्या ऑफिसांत मेळचें. 2024 वर्साचे इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी आमच्या बँड स्टँडांत आनी पुस्तक शाळेच्या भायर विक्रेक मेळटात. वारड्यांचो इश्ट पत्राची वर्गोणी तशेंच फादर आग्नेल कॉल म्हयन्या लाडचें सबस्क्रिप्शन तुमी ऑफिसा भायर आसलेल्या माटवांत फारीक करूं येता. तुमकां कोणाकूय पांडालाचो कोर्स दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी ती दिवंक येता. फाल्यां मानेवंत आग्नेलाचो नोद आनी सव्या पुण्यतिथीचो दीस. मिसा 5:30, 6:45, 8, दोबाजीक मीस 9:30 वाजता. त्या उपरांत सकाळीं 11:30 मीस आसतलें. सांजे मीस सदां भाशेन 4, 5:15 आनी इंग्लिजीन 6:15. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला, जावं माटवाचो कोर्स, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सिमनारिस्तांच्या शिकपांत. तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मानेवत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. रेमी लोबो केपें थावन आपल्याक मेळ्ळलो उपकार मानेवत आग्नेला उदेशी बरोवन अशें सांगता. म्हजो गोरकार स्वित्झर्लंड प्रवास करूंक ओतुंबराच्या 31 भायर सरलो. तो एअरपोर्टाचेर पावल्या उपरांत ताणें हॉटेलांत वचपाक गाडी आपयली आनी उपरांत हॉटेलांत गेलो. थोड्या वेळान ताका उगडास जालो की हँडबॅग गाडयेंत उरलें म्हूण. तातूंत जायते उंचा मोलाचे डॉक्युमेंट आसले, तशेंच पयशे आनी युरो आनी मोबायल फोन तातूंत आसले. असल्या आकांताच्या वेळार ताणें मानेवत आग्नेलाक उलो मारलो, बॅग मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण. ही खबर ताणें हॉटेलाच्या मॅनेजराकूय कळयली. मॅनेजरान ताका पुलीस कंप्लेंट करूंक सांगलें, पूण कंप्लेंट करून कांयच जायना तें पळोवन तो परत गाडी घेवन एअरपोर्टाचेर गेलो आनी ड्रायव्हराक सोदूंक प्रयत्न केलो. अकस्मात ताणें ड्रायव्हराक पळयलो. ताणें बॅग ताका हाडून दिलें आनी म्हणूंक लागलो, हांव तुजी वाट पळोवन आसलो. सगळें जें बॅगांत आसलें तें ताका परत मेळ्ळें. खुशाल जावन तो परत आपल्या हॉटेलांत गेलो. हें सगळें मानेवत आग्नेलाच्या मजतीन जालें. मागता बेगीनूच आल्ताराचो मान मेवल्यार पुरो म्हूण. सगळीं आमी आतां उबी रावया आनी उपकार मेळूंक हें मागणें आमी सांगता व्हडल्या आवाजान म्हणुया. दोनी स्क्रिनीचेर हें मागणें तुमकां दिश्टी पडटलें. तर सगळे जे काळजांतले तुमचे उमाळे आसात, मागणी आसात, उपकार तुमी मागूंक आयल्यांत, ती ह्या वेळार सगळ्यांच्या सांगताक व्हडल्या आवाजान आमी देवाक उबारुया.
सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अळखता आनी त्याच खातीर तुज्या बिचून काडलेल्या सेवका उद्देशी चल्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विश्वासी सेवक मानेवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या बागीबोन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां मानेवत आग्नेलाक बागीबोधाचो मान मेळूंक आमी सगळीं व्हडल्या ताळयान म्हणुया. सांगाता, ओगुणीच काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून पिडेवंतांचेर मागणे इगोर्जेन जातलें. आतां शेवटाच्या आशिर्वादाक तुमच्यो मानो बागायात. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत कशे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वादाग्नेल जेजूच्या भोगता, तुझे नाव आयज पोर जोडटा. निजोदवी कोणी तूं जावन आसा, स्वर्गाच वाट दाखयता. निजोदवी कोणी तूं जावन आसा, स्वर्गाच वाट दाखयता. उल्हास आमचे देवा मुखार पळयो